नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या बिहार भोंवडे वेळार गंगा न्हंयचेर आशिल्ल्या ओटा सिमरिया पुलाचें लोकार्पण केलें. लाप्याच्या ह्या राज्यांत बिहाराची सामकीच दुर्दशा जाल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आप याद करिए, लालटेन राज में यहाँ कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालयान हालींच दिल्लीतल्या रस्त्यात कुत्र्यांचेर दिल्ल्या निर्णयात बदल करतना ह्या कुत्र्यांक रस्त्यावयल्यान पुरायपणान हालोवन आलाशिऱ्यांत घालच्या बदला ह्या नव्या निर्णयाप्रमाण तांचे निर्बीजीकरण आनी वाशिनीकरण केल्या उपरांत तांकां परत आशिल्ले थंय सोडपाचो आदेश दिला. न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता आनी NV अंजारिया हांच्या खंडपीठान दिल्ल्या निर्णयाप्रमाण लोकांक उक्त्या जाग्यांचेर ह्या रस्त्यात कुत्र्यांक जेवण दिवपाक बंदी घालून फकत थारायिल्ल्या जाग्याचेरूच ह्या कुत्र्यांक खावपाक घालपाची तजवीज न्यायालयान केल्या. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिल्ल्या निर्णयात देशांतल्या साबार राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी रस्त्यात कुत्र्यांच्या प्रश्नाचेर उपाय करपा हेतान कडक धोरण आपणावपाचो आदेश दिला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी BNI संघटनेन आयोजीत केल्ल्या संवसारीक एंटरप्रेन्योर दीस ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. हे कार्यावळींत उलोवप करतना गोंयांत स्वताचो वेवसाय उबारपाक तरेकवार संदी उपलब्ध आसात, पूण 70% गोंया भायले लोक ह्या संदींचो लाव घेतना दिश्टी पडटात. गोंयांत पर्यटन, शेतकाम तशेंच हेर तरेकवार मळांचेर वेवसाय सुरू करपाच्यो संदी उपलब्ध आसात आनी सरकार लेगीत नव्या वेवसायिकांक उर्बा दिवपा हेतान तरेकवार उपक्रम राबयता. राज्यांतल्या तरणाट्यांनी फकत नोकरे फाटल्यान धांवनासतना ह्या संदींचो लाव घेवन स्वताचो वेवसाय सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे आणि म्हाका दिसता मोर दॅन 50% ऑफ तुमच्या मदीं निदान स्पिरीट आसा. हय, म्हाका कितें तरी बिझनेस करपाक जाय. फार्मा इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री इन द गोवा एट प्रेझेंट, which is we are globally we are exporting, and at present the trade is going between the US and India. कित जातले ते म्हाका खबर ना, but that is also the 10% of the pharma which we are exporting, it is from the Goa. म्हणजे 100% जर भारतांतल्यान एक्सपोर्ट जाता जाल्यार त्याचो मोर दॅन 10% ऑफ द शेअर वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द गोवा. आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता की आमकां हँड होल्डिंग करपा आसतना इतको बरो सपोर्ट आसा, आमकां फायनान्स करपा खातीर इतको बरो सपोर्ट आसा आणि इतक्या खूप बऱ्या पद्दतीत इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी आणि रिसर्च हे सगळे करपा खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज एन सपोर्टिव्ह आसा. दिस इज एन व्हेरी बेस्ट एनवायरमेंट एट प्रेझेंट आमच्या गोंयांत आणि पुराय देशात आसा. तुम्ही खंयच्याय सेक्टरांतलो बिझनेस काढून पळयात, हाज्या बरो रायट टायम केन्नाच नाशिल्लो. गोंय विधानसभेत ST वर्गातल्या लोकांक प्रतिनिधित्व मिळवून दिवपा हेतान संसदेत पारीत जाल्ल्या विधेयका विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानपा खातीर सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी धारबांदोड्या पत्रकार परिशद आपयल्ली. केंद्र सरकारान राज्य सरकाराच्या सहकार्यान ST समाजातल्या लोकांक
खातीर तरेकवार मळांचेर आरक्षणाची घोषणा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इतिहासीक निर्णय घेवन एसटी समाजातल्या लोकांक देशाच्या उदरगतीच्या प्रवासात म्हत्वाच्यो संधी उपलब्ध करून दिल्यात अशें आमदार गणेश गांवकार हांणी सांगलें. एसटी घेवपाक 2013 बीजेपीच्या सरकारान आमचे तेन्नाचे माननीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत जाल्ले आनी तेन्ना आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बाई आसलेली गोंयांत. तर ह्या लोकांनी हे सगळे जे पळय केल्ले पळय आसा पळय ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय की बीजेपी सदैव ह्या समाजाच्या फाटल्यान आसा आनी ह्या समाजाच्या ट्रिटमेंटा लागून हे सगळें वापरता. मुद्दम सांगता की पर्टिक्युलरली आता 2025 जेन्ना पळय हे बील पास जावन ते कायदे सादर जाला तेन्ना भितर सगळ्या सर्वोच्च स्थानाचेर आमच्यो एसटी समाजाच्यो प्रेसिडेंट राष्ट्रपती आमच्यो द्रौपदी मुर्मूजी आनी आयज हे जे पळय सगळे पळय जाला ते प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी सेंटराक आनी गोंयाक डॉ प्रमोद सावंताच्या लिडरशिप हेठळ जाल्ले आसा. सरकारान बायलांचे सशक्तीकरण करपा हेतान आनी तांकां आत्मनिर्भर करपा हेतान तरेकवार उपक्रम आनी येवजण्यो राबयल्यात. तांचो बायल आपमजत गटांनी लाव घेवचो आनी तांणी तयार केल्लीं उत्पादनां फकत राज्यांत आनी देशांतच न्हय जाल्यार संवसारीक पावंड्यार पावोवची अशें आवाहन पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केलें. पेडणे तालुक्यांतल्या द सप्तर्ष मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन आयोजीत केल्ल्या चवथीच्या बाजाराच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हें दिसता की ते एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले, पूण ना, आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता जे महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्ले आसा. आयज हांव तुमकां म्हणना कितें आयज फुडल्या सप्तकात जावपी गणपती बाप्पांच्या आगमना खातीर राज्यभर तरेकवार तयारी सुरू जाल्या. फोंडेच्या धवळी वाठारात सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान वर्सुकी पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत चवथीचो बाजार आनी माटोळेच्या बाजाराचें आयोजन केल्लें. ह्या आयोजनात चवथीच्यो संबंदीत साबार साधन आनी सामुग्री उपलब्ध करतात. ह्या चवथीच्या बाजाराचे उक्तावण मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी केलें. चवथीच्या दिसांनी लोकांक घरगुती आनी पारंपारीक गोंयचे खाद्य आनी हेर सामान उपलब्ध करून दिवपा हेतान ह्या चवथीच्या बाजाराच्या माध्यमांतल्यान गांवांतल्या आपमजत गटांच्या वावुरप्यांक लोकां मेरेन पावपाची संद मेळटा अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. गणेश मंडळात सुंदर असा आस्थापन 6 महिन्यात पाऊस असून सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि पूर्ण पण केला आणि त्याचं श्रेय मंडळाबरोबर देवेंद्र ढवळीकर यांना पण आहे. आम्ही फक्त मदत करू शकतो आणि मदत केली. राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसीच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचेर बंदी आसून लेगीत व्हडा प्रमाणात ह्या मुर्त्यांची विक्री जाता. हे विशीं मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हुस्को उक्तायलो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचो पर्यावरणाचेर खर परिणाम जाता. तशेंच गोंयच्या थळाव्या कलाकारांनी तयार केल्ल्या मातयेच्या मुर्त्यांच्या विक्रीचेर लेगीत हाचो वायट परिणाम जाता अशें सांगून थळाव्या कलाकारांच्या कलाकृतींक उर्बा दिवपा हेतान लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्त्यांचेर स्वइच्छेन प्रतिबंध घालून मातयेच्यो मुर्त्यो घेवच्यो असो उलो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारलो. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो लोक हांगा हाडटा गोंयांत, म्हणजे ह्यो तयारूय जाता, थोड्या भायरसून इतर राज्यांसून हाडटा आनी हांगासर विकता, सेल करता. हो सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम जाला. म्हणजे आमी ज्यो मुर्त्यो माती पासून तयार करणारे जे कलाकार आसा, माती कलाकार, ह्या लोकांच्या फुडें एक समस्या जाला की तेंच्यो मुर्त्यो खपना. मार्केट ओपन मार्केटान गेले जाल्यार
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.